आफ्रिकेतलो झिका व्हायरस परत भारतात. जयपुरात झिकाच्यो एकार एक 22 केशी मेळ्ळ्या उपरांत केंद्रान राजस्थाना सयत दिल्ली आनी बिहारांत अलर्ट दिला. बाकीच्या राज्यांनी भिवपाची कांयच गरज ना. झिका व्हायरसा आड प्रतिबंधक कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केलां म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्री सांगता. गोंयच्या आरोग्य खात्याच्या पावड्यार सामसूम तांकां खंय अजून मेरेन तरी कसलोच फॉर्मल अलर्ट ना. पोरू जानेरांत अहमदाबाद आनी उपरांत तामिळनाडूत खवदळ घाल्लो आफ्रिकेतलो झिका व्हायरस परत भारतांत पावलो. राजस्थानातले जयपुरात 22 जाण झिका पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. तो आनीक पातळचो न्ही म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान झुजा पावंड्यार हालचाली सुरू केल्यात. राजस्थाना बरोबरच दिल्ली आनी बिहारांत अलर्ट दिला. केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणटा बाकीच्या राज्यांनी भिवपाची गरज ना. भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नथिंग टू बी पैनिक. It is our continuous surveillance process which is going on and we will take accordingly. जहाँ जहाँ इसके इंसिडेंट्स मिलते हैं वहाँ हम पूरी तरीके से इसको हम समाप्त करने के लिए उस कम्युनिटी में जो भी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने होते हैं वो सारे करते हैं और हम इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं. झिका व्हायरस जळारांनी पातळटा. लक्षणां लागीं लागीं डेंग्यू चिकुनगुनिया सारकीच. झिकाची जळारां दिसाची चावतात. ताप येवप, हातापांयाचे जॉयंट दुखप, आंगार तांबडे दाग, रोकडेच जाम जावप, तकली उसळप, दोळे तांबडे जावप अशी लक्षणां दिसतात. गुरुवार बायलांक हो व्हायरस रोखडोच बादूंक शकता. व्हायरसाक लागून गर्भांतल्या भुरग्यांचे मेंदवाचेर परिणाम जाता. नवजात भुरग्याचे तकलेचो आकार बदलता. मेंदवाक मार बसपाक शकता. कुड्डेपण बेड्डेपणूय येवंक शकता. देखने में वो बिल्कुल सामान्य मच्छर है. ये वही मच्छर है जिससे डेंगू होता है, जिससे चिकनगुनिया होता है. उसी मच्छर से जीका वायरस होता है. आज की तारीख में रोज करीब 150 से 200 टीम्स स्वास्थ्य विभाग की पूरे एरिया में एक तरह का मैं कहूँ उसको कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं. डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया जावंक जायना म्हूण जे उपाय करतात तेच उपाय झिका प्रतिबंधाकूय लागतात. झिका अलर्ट राजस्थान, दिल्ली आनी बिहारांत दिला. ट्युरिझम राज्य आशिल्ल्या गोंयांत अलर्ट नाशिल्ल्यान हांगासरले आरोग्य खात्याचे पावंड्यार अजून तरी सामसूम. वेल्यान फॉर्मली कसलीच ऑर्द ना म्हूण आरोग्य खात्याची अजून तरी कसलीच हालचाल ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उसगांवां धांवशिऱ्या सरकारी शाळेक शिक्षक जाय म्हूण निमाण्या पालकांक रस्त्यार देवचे पडले. भुरग्यांचो सेगीत 3 दीस शाळेचेर बहिश्कार. 1-2 शिक्षकांनी शाळा चलोवपाची पाळी. शिक्षकाच्या उणावाचो विशय घेवन पालक आनी भुरग्यांनी निमाणे मंगळारा फोंडे ADAIचेर मोर्चा काडलो. 88 भुरगीं आशिल्ले शाळेक शिक्षण खात्या वरवीं चवथो शिक्षक दिवंक ADAI निमाणे राजी जाला. शाळेक शिक्षक दिवपा खातीर ADAI कडच्यान रिस्पॉन्स मेळना म्हूण धांवशिरे शाळेच्या भुरग्यांक घेवन पालकांनी ADAIचेर मोर्चा व्हेलो. गेले 2 दीस एजिटेशन करतले, क्लासी बॉयकॉट केल्ल्यो. कित्याक तर आमकां टिचर नाशिल्ले. म्हळ्यार आमकां एक टिचर जाय आशिल्लो, तो परमनंट जाय आशिल्लो. पण आमी तांचे कडेन काल येवन दोन्ही ADAI आनी ADM कडेन डिस्कशन जाल्लें. तेच्या नंतर आमी तांकां कितें सांगलें, जो टिचर दितलो आमकां तेजे आमकां एक्सपिरियन्स लेटर जाय की हो टिचर तुमी एकाडेमीक इयर 2018 ते 19 एप्रील पर्यंत हांगा रावतलो म्हणून एक्सपिरियन्स जाय. नाजाल्यार आमी तो एक्सेप्ट करपाचो ना. कित्याक सांग पळय, जर आज टिचर येयलो आनी फाल्यां म्हटल्यार आपूण बरो ना, सीक म्हटल्यार गेलो जाल्यार आमकां परत प्रॉब्लेम एरी म्हाजे मागले परत आमकां हांगा सगळे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटले. म्हणजे तेज्या प्रमाणे काल येयल्ले तांकां आमी परत धाडले. सो आज परत ऑलरेडी आमी प्रेस मिडियाक आनी तांकां ADAIक सगळ्यांक सांगलेलें की आमी आज फोंडा येतले म्हणून. कित्याक जर तुमी पावना, पूण सांगले त्या प्रमाणे ते आमचे कडेन ADAI पावना आनी कांय तेंचे कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स मेळना. सो आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन स्कुलाच्या फोंडा पावले हांगा ADAIच्या ऑफिसान. पूण ADAIन मुळाव्या शाळेच्या शिक्षकांचो सगळ्यांकूच उणाव आसा. And from tomorrow onwards regular classes will commence. Total teachers, there are 82 students and they are admissible for 3 GPSTs and 1 TET. So altogether 4 teachers will be there in the school till the academic year 2018-19 they will be. We are running short of teachers. We are adjusting here and there, and we have also asked for 25 teachers more, and the government is going to recruit some 182 teachers, and in a short time when we get ample of teachers we will be able to give the teachers to all the schools. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हॉल्डोनचो टॉर्नाडो आनुश मिसिंग बॉडी केशींत GMCचो फॉरेन्सिक HOD दोतोर एडमंड रॉड्रिक्साक अटकपूर्व जामीन मेळ्ळा.
अटक करपाचो जाल्यार 48 वरां आदीं एडमंडाक कळोवचें म्हूण पणजी सेशन्स कोर्टान क्रायम ब्रांचीक सांगलां. मजगतीं निमाणे संस्कार करूंक अनुषाची बॉडी व्हेल्ल्या महापालिकेच्या स्टाफाचो क्रायम ब्रांचीन जबाब घेतलो. घेऊ एक ब्रेक.